दुकानांच्या भाड्यात केल्ली वाढ आमकां कशीच मान्य ना, तेन्ना ही भाडेवाढ फाटी घेवची अशी मागणी करीत म्हापशेच्या मार्केटांतल्या दुकानदारांनी पालिके सामकार धरणे आंदोलन केलें। एका सप्तका आदीं हे विशीं पालिकेक निवेदन दिल्लें, पूण पालिकेन भाडेवाढ फाटी घेवंक नाशिल्ल्यान आंदोलन करपाची पाळी आयिल्ल्याचे दुकानदार सांगतात। हे डायरेक्ट हुकुमशाही केलेली आसा म्युनिसिपालिटीच्या नगरसेवकांनी। सो अशें जावंक जायना। त्या खातीरूच आमी हांगासर आतां आमचे काल पासून उलोवप जालें। आमी रिप्रेझेंटेशन हाऊस टॅक्सा नंतर आमी जेन्ना भाडे वाडत जाली तेन्ना सिद्धेशान सांगलें की आमी म्युनिसिपालिटीक बरोवन दिलें, DMAक बरोवन दिलें, चेअरपर्सनाक येवन मेळ्ळे। त्याच्या उपरांत आमी परत आमदाराकूय मेळ्ळे। तेन्ना हांव नासलो आमदाराक मेळटाना, म्हणल्यार आमदारान तांकां सांगलेलें की 8 दिसांनी तोडगो काडटा म्हणून। आता विषय कसो जाता की सगळे जाण येवन कमिटीक विचारता, तुम्ही कितें करतात, तुम्ही फिक्सिंग केलें काय कितें, तुम्ही तुमच्या भितूनच कितें करतात काय कितें। सो आता विषय आमी हांगा येताना काल एक सगळ्या कमिटी मेंबरांनी अशेंच ठरयलें की आमी आनी काय करूं शकना, आमी सगळ्या वेपाऱ्यांक सांगपाचें। आनी वेपाऱ्यांनी काल जेन्ना फुलाच्या मार्केटान एक इमर्जन्सी मिटींग जाली, जे कोण सगळे जाण नासले जरी जाल्यार एक 50-60 जाण तरी जमले आनी तेंच्यांनी म्हटलें की आमकां आनी हेच्या फुडें तुमी कमिटी म्हणून उलोव नाका, आमी सगळे वेपारी म्हणून मेळया। आणि आयज वेपारी म्हणून आमी हांगा आयल्या। जेन्ना म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेतला की तुमचे भाडे आसा पळय ते 156 वयल्यान डायरेक्ट 300 पर्यंत, म्हणजे आमचे भाडे डबल करपाचो जो रेजोल्युशन घेतला पळय तेचो विरोध करपाक आमी आयज सगळे हांगा जमला। तर कशा विशय कसा आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें, न्यूजार येयले, मिडिया रिपोर्ट जालो, तेन्ना आमी इमिडिएटली एक निवेदन दिलें CP तशेंच CO की आमी बाबा हे आमकां मान्य ना। हेका आतां जाले 8 तारखेक आमी निवेदन दिलें। आमकां कितें सांगलेलें आमी रोखडेच डिसिजन केलें तें घेता, तुमचें निवेदन आतां पावलां म्हणून। आमी 8 दिसाचो टायम दिल्लो, तो टायम जालो। मागीर आमी वचून माननीय आमदाराक मेळ्ळे म्हापशाच्या, तेणी आमकां सांगलेलें की बाबा हे आपूण तेंच्या कडेन उलयता, 8 दिसान कितें तो तोडगो काडया। ते 8 दीस जावन गेले, ते परत 8 दीस जावन गेले, म्हणून आमकां ह्या विकान आपयल्ले। तर आतां आयज आमी CP आनी आमदार आयज आमदाराचो दीस म्हापसा म्युनिसिपालिटी येवपाचो, म्हणून आमी आमदार आनी CP दोगी वांगडाच मेळटले म्हणून आमी हांगा जमला।